सगळे फाटी सगळे फाटी फक्त GNH पुढे असं संत तुकाराम मैं साइड में रुकूँ तू मेरा काम करेगा मैं समझ ऐसे बराबर बात करता हूँ तू बराबर करना मुझे साइड में हो रहा है मेरा काम करेगा हाँ पार्टियाँ वयरच्यान 5 तारखेच्यान गोंयांत 2026 शिगमोत्सव सुरवात जाली पुणेच्यान त्या दिसा इनॉग्रल फंक्शन करून आज आमी पयलो शेनवार जो पणजेकारांचो मान आसता तो आमी आज पणजे आसात आमचे बरोबर आमचे पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष बाबा देपो तसेच बाब मंगलदास नाईक बाब शंकरराव ताजे सगळे पदाधिकारी आणि हांगा जमिल्ले सगळे संख्येन आपले आयिल्ले इंटरनॅशनल टुरिस्ट डॉमेस्टीक टुरिस्ट पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणी शिगमो म्हणटा तो आमी व्हड प्रमाणे मनयत आसता आनी शिगमो म्हणून फक्त एक उत्सव न्हय तर ती आमची एक परंपरा आमची संस्कृती आनी तातूंत एक शिगमोत्सवांतल्यान आमच्या गांवाची पूर्ण तरेन कला बांदूभाव सगळे तुवें वच पळयलें तर तुका ओवरऑल वी कॅन सी द चेंज ऑफ कल्चरल सॉर्ट ऑफ टुरिजम दॅट इज हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा गोंया आज आमी पूर्ण सन सेंडेड सीन ना म्हणटा आमी स्लोली गोवा इव्हेंट बीच उलयले रिजेनरेटीव सस्टेनेबल टुरिजमाचेर उलयले आनी कल्चरल टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणून उलयता आसतना शिगमोत्सव जावं चिखलकालो जावं बाकीचे वीरभद्र जावं हे जे फेस्टिवल्स गांवांनी जाताले तो डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्यटन खात्याचो प्रयत्न आसा ते स्केल अप करून आमची खरी कल्चर दाखोवप आज ट्युरिस्टांकूय पळोवपाक ट्युरिस्ट येतात पूण एक वाटेन चित्ररथ आसता एक वाटेन रोमटामेळ आसता फॅन्सी ड्रेस आसता गोंयकार आमचे उत्साहान गांवांतल्यान 20 वरचें काम करून रातचे 12 पर्यंत आपले स्वता कंटिन्युअस ट्रेनिंग करून रोमटामेळाक पार्टिसिपेट जाता चित्ररथान टॅक्नॉलॉजीचो वापर पळोवंक मेळटा आनी युवा पिढी जशी सक्षम आसा गोंयकार ती फुडें वता आसतना टॅक्नॉलॉजी सांबाळून विविध तरेचे जे चित्ररथ तयार करता संस्कृती सांबाळून ते पळोवपाक म्हाका दिसता पूर्ण जग आनी पूर्ण देशाचे पर्यटक हांगा येतात गोंयकार आमच्या गांवांतल्यान येतात मुद्दम हें पळोवपाक फॅन्सी ड्रेसाच्या माध्यमांतल्यान कोण तरी पयलींचो शाहू पाटकर तयार जाला दुसरो आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे जे जाणून गेल्ले आसात हिस्टॉरिकली ते फिगर्स जावन फॅन्सी ड्रेस जाता एक वेगळें वातावरण ह्या वातावरण 2-4 दिसां लागता आनी वचय म्हणून सुरू जाता ते एक वायब्रेशनूच वेगळें जाता तातूंतल्यान खरी संस्कृती हाची वळख गोंयकारांची ही हांगाच्यान दिश्टी पडटा आयच्या शिगमोत्सव उत्सव हांगा पणजेन सेलिब्रेट करता आसतना आमचे बाबा देप्याक पूर्ण तरेन ताचे पूर्ण कमिटीक शाबासकी दिता कित्याक तांणी एक बरें उपक्रम वर्सा वर्स दे हॅव बीन डुईंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आनी त्याच पद्दतीन ते करीत आसात म्हूण तांकां आमचें अभिनंदन तशेंच सगळे जे कलाकार आज पार्टिसिपेट जातले पथक जे जातले तांकां सगळ्यांक आमच्यो शुभेच्छा मुख्यमंत्री काही कारणा खातीर पावना पूण ताणें आपल्यो शुभेच्छा व्यक्त केल्ल्यो आसा सगळ्या पूर्ण गोंयकारांक तशेंच सगळे ट्युरिस्ट येल्ले आसा तर तुमकां पर्यटन खात्या तर्फे सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता आनी शिगमोत्सव व्हड दबाज्यान आमी परत सगळे मनोवपाक सगळे जाण एकजूट जावया जात पात भेदभाव न करता बरे तरेन मनोवया असो सगळ्यां कडेन उलो मारता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता देव बरें थँक्यू सर
आज गोवा में शिवोत्सव वाजवा की ना, अरे वाजवा ना. तुम मुखिया मार धावणी स्टार्ट. ही शिवशक्ती मंडळ रेती मेला
लाईव्ह आम्हाला ना त्याचे काढपाक गेला
साइड में अचार बनाए डाल के मिलेगा।
चल यो घेतले चांगला आवडा मिथून ज्युनियर पार्टिसिपंट मागच्या पुढे होत्या कन्सिडर ज्युनियर पुढे होते नंबर सीनियर नंबर दादा
विजय कला मंडळ परफॉर्मन्स झालेल्या वस्ताच्या पुढे विजय कला मंडळ विष्णु जी पीछे आ जाओ। नंबर 39 दामू भाटकर, दामू भाटकर। नंबर 36 पुढे वर गुणे गुणे कोणते गुणे सीएम पुरस्कार दामू भाटकर बजेट आहे तुझं पुढचे बजेट आणि पुढे येऊन या यो क्या तुकाराम पार्टी आहे मग तिथे ना तुकाराम
स्टॉप